Welcome to the channel, the Faithfully Rising Christian Community. Today I am going to speak about the liturgical year. आमच्या सेवाधर्मीक वर्साची जे परी आमी तयारी करता ताचे वयर हांव थोडेशें उलोवंक सोदतां. लिटर्जिकल इयर म्हणटा तेन्ना what is it? It is a pilgrim church walking with the Lord. सेवाधर्मीक वर्सांत आमी जेजू सांगाता आमच्या जिविताची यात्रा करता. आनी खंयसर हें सेवाधर्मीक वर्स सुरू जाता काय? आद्वेंताच्या काळांतसून हें सेवाधर्मीक वर्स सुरू जाता. आद्वेंताचे 4 सुमाना जातूच आमी जेजूच्या कुशळकायेन जल्मल्ल्या जेजूक आमचे मदें येवकार दिता. ही परब आमी करता. आद्वेंताचो काळ म्हणटा तेन्ना 2 समारंभणी आमी करता. कितें काय? पयले सुवातेर जेजूच्या पयल्या येण्याची आनी तशेंच जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची आमी तयारी करता. जेजू आमचे मदें परतून येतलो हें आमी नियाळटा आनी ताचे येण्याक आमी अत्रेकून आशेवन रावता. जेजूचो बालतीम जातूच हो काळ सोंपता आनी उपरांत 8 सुमाना साद्या काळाची आसता. ही साद्या काळाची 8 सुमाना म्हणटा तेन्ना साद्या काळांत आमी कितें करता काय? साद्या काळांत आमी जेजूंचो संवसारांत वावर केलो ताचेर आमी नियाळ करता. ज्यो जेजून मिलाग्र्यो केल्यो, जे जेजून आमकां देख दिवन दवरल्या ते आमी नियाळटा आनी जिवंक वावुरता. ही साद्या काळाची 8 सुमाना सोंपतूच आमी प्राश्चीत काळांत भितर सरता. आनी प्राश्चीत काळ खंयसर सुरू जाता काय? सिंजेच्या बुधवाराक थावन प्राश्चीत काळ सुरू जाता. आनी 5 सुमाना प्राश्चीत काळांत आमी सारल्या उपरांत वी कम इन टू द होली वीक. पवित्र सातोळ्यांत आमी भितर सरता आनी पवित्र सातोळ्यांत आमी जेजूचे कश्ट मरण नियाळटा आनी 3 दिसां उपरांत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची परब आमी करता. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची परब जातूच आमी 50 दीस जेजू आमचे मदें ह्या संवसारांत जियेलो, पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू आमचे मदें जियेलो हें समोरण आमी करता. जेजू आमचे मदें 50 दीस जियेले उपरांत 50व्या दिसा स्वर्गार चडलो आनी 50व्या दिसा स्वर्गार चडटूच हो काळ सोंपता. हो काळ सोंपतूच आमी परतून साद्या काळांत भितर सरता आनी ह्या साद्या काळाक 33 सुमाना आसात, 33 वीक्स. आनी हे 33 वीक्स जातूच आमी जेजूच्या क्रिस्त रायाची परब करता. इन द 34th वीक वी डू द क्रायस्ट द किंग ऑफ द होल युनिवर्स. हे परब आमी समोरता आनी ही परब जातूच आमचे सेवाधर्मीक वर्स सोंपता. अशे भाशेन आमी आख्खे सेवाधर्मीक वर्स जेजू सांगाता जियेता. आतां आमी नव्या सेवाधर्मीक वर्साक सुरवात दिवंक येता म्हणटूच नातालाच्या काळांत खेरीत भाशेन आमी भितर सरता. आद्वेंताच्या काळांत 4 सुमाना आसात आनी 4 सुमानांत वी सेलिब्रेट डिफरंट थिंग्स. आमी रीत करता तेन्ना वी लायट कॅन्डल्स एंड वॉट डू दे सिम्बलायज? कॅन्डल ऑफ होप, कॅन्डल ऑफ पीस, कॅन्डल ऑफ जॉय एंड कॅन्डल ऑफ फेथ. असली ह्यो कॅन्डलां आमी पेटयता आसतना, ही वात पेटयता आसतना आमी आमचो बरवसो वी शूड गिव होप टू अदर पीपल, वी शूड लव अदर पीपल, वी शूड क्रिएट पीस अमंग अदर पीपल, we should give our faith to other people. And by doing this, we are preparing ourselves to receive Christ in our heart. जेजू जो जल्मतलो तो गोट्यान न्हय पूण आमच्या काळजांत जल्मून ही तयारी आमची करूंक आमी सगळीं तयार जावया. With this, I end a small session. Thank you. God bless you.